दयेन उबी रावया. Munangit sambawa tahi putan sumya sumya tuji bukti tuji tampu shik samburu parakitan berketilau tuji dewi tuwe angka Islam Ismudon apulan jadi jiwan pulang bawatan ikut kailan kalsa menangit sambawat ikutan sumya sumya tuji bukti tuji tanpa siksan buruk parakitan bergetilau tuji tinggi बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची सर विनवण्यो घेवन जेजू बाळकाच्या ह्या मिसाक आमी आज हांगासर आयल्या. आयच्या वस्पांत पयल्या वस्पांत आमकां एक जागरणी आसा. देवाक विसारन ताजे कामां विसारन आमी अबजस कामांत मेतेर जाल्यांगी देवाची आमकां विसर पडल्या गी हे सवाल पयल्या वस्पांत उदेता. दुसऱ्या वस्पांत आमी पळयता जेजू न्ही जावन कोण हे सवाल परत उदेवचे आमी पळयता. जायते फावटी जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार जायते फावटी जिवितांत सलवणी आयिल्ल्या वेळार देवूच आसागी वा देवूच म्हज्या सांगाता आसागी म्हणल्यार श्री जायतीं सवालां आमकां उदेल्यान जावंक पुरो. आमी केली सर पथकां ह्या वेळार त्याच जेजूच्या पांयां तळा आमी हाडुया. आमची सर गरज्यो आनी विनवण्यो त्याच जेजूच्या पांयां तळाक हाडुया आनी एक सर आमची पथकां ताजे थंय दवरून नितळ आनी निर्मळ काळजान आयचे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सर्व आमी सांगाता म्हणोवया. हांव पातकी उद्दार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बघून सदांच संवकार मुरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumya kakut Sumya kakut Krista kakut Krista kakut Sumya kakut Sumya takut प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकूंक दोशीत जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक
आमकां पावय म्हूण आमी मागतां. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. हग्गाई प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. दारियुस रायाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा हग्गाई प्रवाद्या उदेशी शेअल्तियेलाच्या पुता जेरुबाबेलाक, जुदाच्या राज्यपालाक आनी जेहोदाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशुआक सर्वेस्पराचे उतर पावले. दळबाराचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हो लोक सांगता, सर्वेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदून आजून वेळ पावूंक ना. तेन्ना हग्गाई प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पराचे उतर पावले. मंदिरा पाड पडल्ले आसता तुमी सुंदर घरांनी रावनचो वेल हो गाय. तर आतां दळबाराचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. तुमी भरपूर उमतात पूण भोवतडे लुंवतात. तुमी जेवतात पूण तुमचें पोट भरना. तुमी पियेतात पूण दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुरतात पूण तुमकां ऊब मेळना. आनी जो वावराडी कांय इल्लें जोडटा तो ते पिंजलेल्या पोत्यांनी घालचे खातीर जोडटा. दळबाराचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. दोंगराचेर वसा, रुकाट हाडा आनी मंदिरां नव्यान बांदा. तेन्ना ते म्हाका मानवतले आनी थंय म्हाका महिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचे उतर हे. आपल्या लोकात सुमी संतोषता, सुमी संतोषता. सर्वेस्पोराक एक नवे गीत गाया. भक्तांची सभेत ताची होगली गाजया. इस्रायल आपल्या रसनारातय उल्हासूं. सियोनात आसलेली आपल्या रासातय संतोषूं. आपल्या लोकात सुमी संतोषता, सुमी संतोषता. नासकेळ करून ताच्या नावाची स्तुती करू. वियोल विन्याय संगीत करू. सर्वेस्पोर आपल्या लोकातय संतोष पावता. दुबल्या धाकट्यांचे तो तारण करता. आपल्या लोकात सुमी संतोषता, सुमी संतोषता. आपल्या लोकात सुमी संतोषता, सुमी संतोषता. Hallelujah,
Alleluia, 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 Alleluia. भूर एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला, देव आपले परचेची भेट करूंक आयला. भूर एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला, देव आपले परचेची भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी घडलेल्या सर्व संगतीची खबर हेरोद उपरायाच्या कानान पडली. तेदवा ताका ताजे विशांत कितें चिंचे म्हूण कळ्ळें ना, कारण थोडे जण जुवांव जिवंत उठला म्हणटले, हेर थोडे एलिया दिश्टीक पडला आनी थोडे पुर्विल्ल्या प्रवाद्या पैकी एकलो जिवंत जाला म्हणटले. पूण हेरोद म्हणालो, जुवांवचे शीस हांवेंच कापल्ले, तरी हो कोण जायत? हाजे विशांत कितें सकड हांव आयकतां. देखून जेजूक खुद्द पळोवंक तो आशेतलो. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. आज आमी थोडो वेळ पयल्या वाचपाचेर नियाळ करुया. पयलें वाचप हागाया प्रवादीन बरयल्लें पुस्तकांतलें वाचप. हागाया प्रवादी जेरुसलेम टेंपल पुनर्बांदतना उदेल्लो प्रवादी. क्रिस्तपूर्व 520 वर्सान 520 BC ह्या वर्सा आपले प्रवादपण करूंक तो प्रारंभ करता. आनी हाच्या फाटल्यान एक बोव व्हड कारण आसा वा इतिहासीक कारण आसा. सगळें इस्रायल तंतू सकल इस्रायल साऊथ इस्रायल क्रिस्तपूर्व 587 इस्वेंत दुसऱ्यांच्या स्वाधीन जाता आनी सर्व लोक बंदीवान जाता. आनी क्रिस्तपूर्व 536 536 BC ह्या वर्सा फाटी आयले उपरांत जेरुसलेमाचे टेंपल परत बांदचे काम ते प्रारंभ करतात. कित्याक रायान 586 BC और 87 BC च्या वेळार सगळें जेरुसलेमाचे टेंपल देसवाट केल्लें आनी तें जेरुसलेमाचे टेंपल बांदलें सोलोमन रायान. 50 वर्सां उपरांत परत हें टेंपल बांदूंक ताणें प्रारंभ करचो वर्स जावन आसा 536 BC. पूण 2 वर्सां काम जाल्ले उपरांत 534 BC हें काम रावुल्लें. आनी हागाया प्रवादी प्रवादपण करूंक देव ताका विंचून काडटना जेरुसलेमाचे टेंपल हाजें काम रावन 14 वर्सां जाल्लीं. आनी 520 BCंत हागाया प्रवादी मुखार येता आनी प्रवादपण करूंक प्रारंभ करता. ताच्या प्रवादपणाचे मुख्य जावन आसात 4 शिकोवण्यो. हागाया प्रवादी मायनर प्रॉफिट्स म्हणून सांगता, धाकटो प्रवादी पवित्र पुस्तकांत पोरण्या सोल्यांत मेजर प्रॉफिट्स म्हणजे व्हडले प्रवादी आनी धाकटे प्रवादी म्हणून आसात. आनी हाच्या पैकी हागाया प्रवादी धाकटो प्रवादी. चड कांय बरोवंक ना, केवळ थोडेच चॅप्टर्स मात्र मी पळयता हागाया प्रवादीच्या पुस्तकांत. आनी आयचे वाचप हागाया प्रवादीच्या पयल्या चॅप्टरांत विंचून काडिल्लें. आनी कितें हागाया प्रवादी सांगता? हागाया प्रवादी पयल्या सुवातेर लोकांक सांगता, तुमी तुमच्याच कामांत मेतेर जाल्यात, त्या देखून देवाची तुमकां विसर पडल्या. आनी कित्या खातीर देवाची तुमकां विसर पडल्या? कित्याक 16 वर्सां आदी तुमी प्रारंभ केल्लें तें
जेरुसलेम टेंपल बांदचे तें काम आज रावलां. रावून 14 वर्सां जाल्यांत कोणूच ह्या विशयान चिंतिना. आनी हाका कारण कितें? जायतीं कारणां आयच्या पयले वाचपांत तोच आमकां सांगता. पयले सुवातेर थंय एक राय म्हणून नातिल्लो. त्या देखून आयच्या पयले वाचपाचे पयलो वाक्य आमी पळयता. दारियुस रायाच्या दुसऱ्या वर्सा. दारियुस राय जेरुसलेमाचो इस्रायलाचो राय न्ही, बगार परकी राय. दुसऱ्या गांवांचो राय. तांकां एक राय नातिल्लो. दुसरे तांच्या मदें बरे लिडर्स नातिल्ले. लोकांक सांगाता एकठांय करून एक काम बरें काम मुंदर व्हरूंक तांच्या मदें लिडर्स नातिल्ले. तिसरें तांच्या मदें जायतो वाद विवाद जावन जायत्यो तांच्या मदें वांटे फांटे जाल्ले. आनी हाका प्रमुख कारण जावन आसा आमी जावन आसा शुद्ध जुदेव, तुमी अशुद्ध जुदेव. आमी जावन आसा पिळगी केवळ जुदेवा कडेन काजर जावन उपजाल्ली. त्या देखून आमचें रगत शुद्ध रगत. तुमी थोडी तांच्या पैकी अशुद्ध जुदेव. कित्याक तुमी परक्यां कडेन काजर जाल्यात. तुमचे आवय बापूय परकी जावन आसात. थोडे फावटी जुदेव आवय वा अन्य जातीचो वा अन्य गांवांचो बापूय वा आवय जावंक पुरो. अशें तांच्या मदें वांटे फांटे जावन जुदेव एक ग्रूप जाता आनी तशेंच दुसरे जायते ग्रूप अशे विंगडण जातात. त्या देखून तांचो सक्त तांचें तें बोळ डिवायड जाता. आनी त्या देखून हर एकलो तांच्या तांच्या कामाच्या विशयान मात्र चिंतलो. हर एक तांच्या तांच्या कुटुंबा विशयान मात चिंतलो. म्हजें कुटुंब म्हजें सर्वस्व, देव सर्वांक. आनी ह्या जायत्य असल्या कारणा निमती 14 वर्सां तावन जेरुसलेमाचे टेंपलाचें काम रावल्लें आनी हें प्रारंभ करूंक जाय आसलें. त्या देखून हगाय प्रवादी सांगता देवाची विसर तुमकां पडल्या. त्या देखून तुमी तुमच्याच कामांत मेतेर जाल्यात आनी ही केली तुमी पयली चूक. दुसरें हगाय प्रवादी सांगता देवाचें टेंपल तुमी बांदी जायस. देवाचें टेंपल बांदल्यार 2 रितीर तुमकां बेसावां मेळटलें. पयलें जावन आसा बांदलें मंदीर म्हाका मानवतलें आनी दुसऱ्यान हे मंदीर म्हाका महिमा मेळटली. त्या देखून म्हज्या खातीर तुमी हें मंदीर बांदूंक जाय. तिसरें कारण हगाय प्रवादी हो तिसरो प्रवाद करून हगाय प्रवादी सांगता तुमच्या मदें इतलें काम तुमी करतात कोणीच संतुश्ट ना. तुमी लुंवतात पूण तुमचे बूक थांबना. तुमी जायते काम करतात तुमच्या जिवितान संतोष ना. इतलें काम केल्यार जायते पयशे तुमकां नात. कित्याक? देवाची आशिर्वाद तुमकां नात. हगायचो प्रवादेचो पयलो अध्याय वळ 15-16 आमी पळयता की तें जिवितान काम केल्यार संतोष ना, समाधान ना. वयर तावन पावस पडना. तुमी जर तर ओंपुल्लें तें बी बरें करून फळ दिना. कित्याक? देवाची विसर तुमकां पडिल्ल्या वेळार देवाचो आशिर्वादाची जरी तावन तुमी पयस गेल्यात. देवाचो आशिर्वाद नातिल्ल्या वेळार कितें तुमी काम केल्यार तांतूं तुमकां संतृप्ती मेळना, संतोष मेळना. त्या देखून देवाची विसर तुमकां पडल्या. फाटीं येया, देवाचें मंदीर तुमी बांदा, तुमकां बरें जातलें. आनी चवथ्यान तो प्रवाद करून सांगता की थंय जावं दी हे काम प्रारंभ करी जायस. देवाचें मंदीर आमी बांदी जायस. ही जावन आसात 4 प्रमुख कामां वा 4 प्रमुख प्रवाद पूण हगाय प्रवादी सांगता. आनी हगाय प्रवादीन 520 BC 520 क्रिस्तपूर्व 520 प्रवाद केल्ल्या उपरांत 6 म्हयन्या भितरच हें काम परत बांदूंक प्रारंभ करतात. आनी जेरुसलेमाचें टेंपल दुसऱ्या फावटी सोबीत सुंदरायेन आनी बांदतात. जेजूच्या काळार जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार थंय एक जेरुसलेमाचें टेंपल आसलें. तें तिसऱ्या फावटी बांदिल्लें टेंपल जावन आसा. तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी, हे पयले वाचपातावन आज आमी समजोवचें जाल्यार कितें? पयले वाचपातावन आमी समजोवचें इतलेंच, जर तर म्हज्या जिवितांत संतोष जाय, जर तर म्हज्या जिवितांत संतृप्ती जाय, जर तर म्हज्या जिवितांत आशिर्वादान जाय, जर तर म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबा जिवितांत वा म्हज्या खासगी जिवितांत
सर बरेपण जाय पयल्या सुवातेर हांवें देवाची विसर पडोवंक नजो. म्हाका देवाचो उगडास आसूंक जाय. जर तर देवाचो म्हाका उगडास आसा तो वेळ मात्र देवाचे आशिर्वाद म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबा जिवितांत, हांवें करच्या कामांत, हांवें खंयच्या सर वावरांत आसतली. जर तर म्हज्या जिवितांत आशिर्वाद नात, जर तर म्हज्या जिवितांत संतोश ना, तर खंयगी हांव म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत चुकलां. तर मोगाच्या बाबांनी भयणी, आमच्या जिवितांत देवाची विसर आमकां पडल्या, तर आमच्या जिवितांत देवातान आमी पयस गेल्या, तर आमच्या जिवितांत देवाक सोडून म्हजेंच काम म्हाका प्रमुख जालां, तर म्हजेंच कुटुंब म्हाका प्रमुख जालां, तर म्हजेंच समाज म्हाका प्रमुख जालां, तर समाजांत म्हाका मेळचो गौरव म्हाका प्रमुख जाला, तर देवाक थंय जागोच ना जाल्यार खंडीत जावन रितेंपण म्हज्या जिवितांत भोगतलें. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आयचे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमकां आमी ह्याच देवाक समर्पया. हाका ह्या प्रवादीची उतरां आमच्या जिवितांत खंसोंदी आनी एक बरें जिवीत जियोंक, ताजे थंय परतोवंक, देवाक आमच्या जिवितांत प्रमुख स्थान दिवंक आनी पयलो स्थान दिवंक, आनी देवाच्या सवय आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी सर्व आमची कामां आनी कार्यां त्याच देवाच्या आशिर्वादांनी बांदून हाडूंक जाय जाली कृपा आमी ह्या वेळार त्याच देवातान आमी मागया. सोन्या तुका देव देहा सौकारीक मुझी आता मोठा सुर तुका हाडून येता उडो दाता सोर देणे तुझ्या मोगाची मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुता तुझा मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुता तुझा म्हाका भेटो दिता स्वादी तुझे सेवेक सोम्या आसा सोम्या तुका देव देहा सौकारीक मुझी आता मोठा सोर तुका हाडून येता उंडो दाता सोर देणे तुझ्या मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे तुमचें बलिदान सर पदुदार देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत केलें बलिदान आपल्या मनाकानी नेमीक जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नावाक आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताजेर उदार मोगान आमकां बसयली. तर तुज्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमचे कळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया फरवे आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताजे मरण समरमता, जिव्या बाबरतान ताजे पुन्हा जिवंतपण परगडता. तेर बरवशान ताजे महिमे वोंत येण्याक अत्रेकता.
देखून आता देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Del paraíso servis por tu serkani संसार बोला तुझ्या वैभवा उसकी तुका जय जय सर्वेस कोराशी नावी येता उसकी तुका जय जय तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. त्याच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी ससणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमच्या पासोद आनी सुमेस्त मनशा पासोद तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सो गुड परगटूया. सुया जेजू तुझे मरण आम्ही स्मारता. तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही पगडता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रिता. बापा जेजूच्या मरण आसतना पुन्हा जिवंतपण असो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवण्याचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले हांव सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमचे गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मोरये देवाचे माये सांगाते बगेवन दळून दुतांनी सरुकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घवेन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेला मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागेन आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त, देवाची शिळी संसाराचें पाप काडलेली. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपण मेळयले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, तुज्या उतरणीस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. मुंडो जिवितासु आमकां दिता, सुरकी दिन्यान तुज्या दादोस करताय. जिये पयला तूं सांगातला पयताय, विशे वचापल राखून पावयताय. जेजू तूं ये काळजान म्हज्या काळीज मोगान तुज्या. जेजू तूं राव जिणे म्हज्या, म्हूण तूं म्हाका कुरबे तुज्या. रुक्मिकान बुकां तूं बांदिताय, काळजा नव्या परवशान तूं भरताय. आदार सांगातय तूं पाटयताय,
प्रार्थुया. प्रतिवंद बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देव सगळ्यांनी दिंपी मोडचे म्हण तुवें येवचेले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासोद हो दिन वासने सोयज्ञ समारंभ जेजूच्या नावाक आटापली तुझी सडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचे नाव घेवन ह्या संवसारांची योंक आमकां फोव कर आनी मोरतना तेंचं नाव विश्वासान उसारूंक सरगार तुका ससनाक वाकाणूंक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या संगता रावन समज संतोष म्हणटा तुमी जेजू मनशांचो इश्ट जावनची येलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणा वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग स जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्यो सर गरज्यो ते सवाय ह्या वेळार बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. प्रत्येक सण जायत्यांक बरी भलायकेची गरज आसा. दुसऱ्याने आमचे कडेन मागोवंक सांगलां. सर इरादे ह्या वेळार बाळका जेजूक आमी समर्पिया. आमची सर कुटुंबां बाळका जेजूक आमी समर्पिया. आमची भुरगीं बरें शिकोवंक आमच्या युवक युवतींक बरें काम मेळोवंक कुटुंबांत संतोष आनी समाधान वाडोवंक घोव बायलां मदें तो मोग वाडोवंक सर आमची वैयक्तीक गरज्यो जेजू बाळकाक आमी दवरया आनी ताचो आदार आनी ससाय आमी मागया. ए भगेवन जेजू बाळका, तुजी पदवी सर ताच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक करलो आसता. तुका पातळीन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगाट जाता तशी संवसारांत जावं. सोदीत पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेलां बक्षिता आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले तुमी तुजे सांगाता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फावल तुजे जेजू मरे देवाचे मये आमो बापे आंगात विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीसलो आनी देवाचो पूत मनीसलो आनी देवाचो पूत मनीसलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ए आजा पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक काकुळटीची दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळकांतल्यान मेळिल्ल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया. जायत्या वर्सां तावन तोस जावन आमचो आदार आमी मागिल्लें जायतें आमकां मेळ्ळां. ह्या वेळार ह्याच बाळका जेजूक आमी अर्गां दिवया.
ए बो उद्दार बाळो जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दाय केले देवडो उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पत्येणी तुजेर आमी दवरता तुज्या हजापांच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्त हांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी सुखळांतली दैवीक मदत जोडून दी सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका आळका जेजू आमेन आशिर्वाद सुमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवे रावन तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेची येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां आमी ताचे बरी जाव तूं आमचे बरी जालो आमकां वयर उबारून तूं पाताळाक देवलो पाताळांत सुटोवच्या बयेची शेळी जालो देवपणांत वांटो दे देव मनीस जावन आयलो जेजू बाळका नाल्यो मागता तुज्या सैवान बदल आमकां जेजू बाळका नाल्यो मागता तुज्या सैवान बदल आमकां मुखार पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दे आमकां बापाचे